आज इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 च्या कोणी हांगा भाग घेतला तांकां हे वर्ष सुख समृद्धीचें वचचें अशें हांव देवा कडेन मागतां. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 हे परत एकदा पूर्वी नंतर ओनू जे जाता ते ओनली बिकॉज ऑफ 2 पर्सन, दॅट इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय. कारण येदो व्हडलो सादारण 5200 सगळे 13,500 डेलिगेट्स आणि जवळजवळ 4,500 पेक्षा वयर प्लेयर घेऊन हो फेस्टिवल उबो करप इज नॉट इजी टार्गेट. We have organized over 30 conventions which are lasting 1 day, 2 day and a week-long convention in each of the disability to discuss, to debate, to in conversation, to formulate the code policies, to adopt the best of the practices followed all across India and all across the world. We have got good delegates. Around 15 countries are participating from all across the world, and this is a big event which is going to happen. We don't call it as event, we call it as a movement and we call it as a revolution. हमको बता रहे हैं ये तो क्रांति है इनकी जीवन में, ताकि उनको अपनी काबिलियत पर भरोसा रखने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये सब प्लेटफॉर्म हमने उनके लिए दिया है. और आप सभी लोगों ने यहाँ पे आके हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया है कि हम डिसेबल तो होंगे. हम कहते हैं कि कोई कहेगा डिसेबल, बट वी हैव स्पेशल एबिलिटीज एंड वी विल प्रेजेंट एंड वी विल शोकेस एंड वी विल एग्जिबिट आवर टैलेंट, आवर स्किल्स एंड वी विल सी टू दैट वी लिव अ नॉर्मल डिग्निफाईड लाईफ. ताका करेज जाय, डिटर्मिनेशन जाय आणि स्वता तातूंत लक्ष घालून काम करपाक जाय. आनी ते बाब सुभाष फळदेसाय आनी ताचे बरोबर तांचे जे ऑफिसर आसा तांणी हे केल्या, ग्रूप ऑफ ऑफिसर्स अशे जे आसा तांणी केल्ले कारणान हे सेकंड इयर सक्सेसफूल इन गोवा जाता. व्हीलचेअर पर्पल क्रिकेट टुर्नामेंट 2024 गोवा याचो कॉर्डिनेटर म्हाका दोतोर प्रमोद सावंत आनी सुभाषभाई फळदेसायान ऑपॉर्च्युनिटी दिली. लास्ट इयर हांवें ब्लायंड क्रिकेट केल्लें. ह्या फावटी व्हीलचेअर आनी ब्लायंड क्रिकेट कंप्लिटली डिफरंट जाता. कारण ब्लायंड क्रिकेटीक एसिस्टन्स तितलो लागना जितलो व्हीलचेअर क्रिकेटीक लागता. तांकां हाडप, तांच्यो बसीस एसेसिबल आसपाक जाय, तांकां रॅम्प आसपाक जाय, तांच्यो टॉयलेट्स रॅम्प आसपाक जाय, तांचे रुमांनी वचतना दार तांच्यो व्हीलचेअर वचपाक जाय, लिफ्टांनी तांच्यो व्हीलचेअर तश्यो वचपाक जाय. सो ह्यो एक वेगळी तरेची चॅलेंज अशी. ह्या पर्पल फेस्टाक हांव चड एक्सायटेड आहा कित्याक आमचे जशे दिव्यांग भाव भयणीक फूल इंडियांतल्यान आनी फूल वर्ल्डांतल्यान पार्टिसिपेट जावपाक आनी तेंचे टॅलंट जे आहा दाखोवपाक तांकां मेळटा. जशें की आयज क्रिकेट टुर्नामेंट स्टार्ट जाल्ले आहा आनी आमचे गोवा टीम फर्स्ट टायम खेळ्ळा T20 मॅच एंड दे आर रियली डुईंग वेल. हो जो घटक आसा
त्या घटकाक एक वेगळो न्याय दिवन परत त्यांच्या जिवनात आनंदमय वातावरण तयार करप हें इम्पॉर्टन्स दवरून हें सगळें आयोजन केल्लें आसा. त्या बद्दल हांव सगळे मनपसून सगळेंचें अभिनंदन करता. कारण ह्यो गोश्टी समाजांत जावपाक जाय. समाज एकत्रीत करपा खातीर सगळे घटकांत एकत्रीत घेवन मुखार वचपाक सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास हें जें स्लोगन आसा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी तांचें तें घेवन आमी मुखार वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तातूंतल्यान गोवा सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत हें करता त्या बद्दल नक्कीच त्या गौरवाक पात्र आसा. आणि खूप शिकपाक मेळ्ळें. एज अ फिजिओथेरपिस्ट आमी इंडिपेंडंट लायफ दिवपाक काम करता आणि आज ह्या इव्हेंटाचेर म्हाका पार्टिसिपेट करून एक तरेचें ब्लेसिंग. कारण प्लेयर्सांक फ्रॉम द रिस्पेक्टीव एअरपोर्ट रेल्वे स्टेशन टू द हॉटेल हाडप दॅट इट सेल्फ वॉज अ बीग चॅलेंज फॉर अस. आमकां संजय घाटे बाबान भरपूर मदत केली कदंबा बसीच्या खातीर. कदंबा बसीस सुद्दां ज्यो आमी केल्या कंप्लिटली व्हीलचेअर एक्सेसिबल बसीस. आनी मागीर देंवले की हॉटेलाचे रॅम्प पासून लिफ्ट पर्यंत, लिफ्ट पासून रुमाचे रॅम्पिंग आनी रूम पर्यंत, पोर्टेबल टॉयलेट्स आनी नॉर्मल टॉयलेट्स अश्यो विविध गजाल्यो आमकां करपाक मेळून शिकोवपाक मेळून. आज टोटल 8 टिमी आयल्यात. गोवा, तेलंगणा, गोवा आमची होस्ट आणि तेलंगणा, दिल्ली, MP, UP, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान आणि कर्नाटका अश्यो 8 तरेच्यो व्हीलचेअर टीम आयल्यात. आज सकाळी 2 मॅचीस, सांजच्यो 2 मॅचीस, फाल्यां सकाळी 2, सांजच्यो 2 अश्यो 11 तारीख पर्यंत आमचें टुर्नामेंट चलतलो आनी 11 तारखेक सकाळी फायनल जातली. It's an honor to be a part of Purple Fest. I congratulate Goa government to organize such a big, huge event. Last year they had organized, and even this year they have successfully organized this event for disabled people. Now, like I have already sponsored a wheelchair for disabled people, and it's an honor for me to be a part of it and to contribute from my end. I came here in the morning to see this event, and it's truly inspiring to see these people playing and taking efforts and making a huge impact in our life. One, two.